नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पर्यावरण राखूंक जाय पूण लोकांच्या पोटार पांय दवरून न्ही, गोवा फावंडेशना कडेन हे विशीं उलयतलो। गोंयचे उदरगतीक मायनिंग सुरू जावंकूच जाय, राज्यपाल उलयले प्रुडंटा कडेन। पर्यावरण एक्टिविस्ट गोवा फावंडेशन आनी क्लॉड म्हादयचेर वग्गी कित्याक? म्हादयचेर पावंक पर्यावरण जिवावळीचें प्रेम खंय आडटा? पर्यावरण प्रेमी काय अर्थघट्टणकारी? पुतीचो प्रस्न। चडश्यो बार्जी स्क्रॅप 60 रिपेराक, बँको रिणां पातयना, ईडीसी बार्जे रिपेराक रीण दिना, करचें कितें? बार्जवाल्यांचो प्रस्न। मायनिंग एकदांचें सुरू करात, JCCI पावली मुख्यमंत्र्या कडेन। सुप्रीम कोर्ट सरन्यायाधीशाच्या अपमानाच्या प्रकरणात ज्येष्ठ एक्टिविस्ट आदवोगाद प्रशांत भूषण दोशी 2 व्हायरल ट्विटां वेल्यान वाद। भूषणाक ख्यास्त थारतली 20 ऑगस्टाक। आनी कोविड बळी कंट्रोल करूंक कोमॉर्बिड क्रिटिकल दुयेंतींचेर GMCंत उपचार। 145, 146, 147 वॉर्ड कोविडाक राखीव। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ होम आयसोलेशनांतल्यान हॉस्पिटलांत। पर्यावरण राखूं जाय पूण लोकांच्या पोटार पांय दवरून न्ही, गोवा फावंडेशना कडेन हे विशीं आपूण उलयतलो म्हणून राज्यपाल सत्यपाल मलीक प्रुडंटा कडेन उलयले। सरकार न्यायालयीन वा कायदेशीर मार्गान मायनिंग सुरू करूंक सोदता। गोंयची उदरगत जातली जाल्यार मायनिंग जावंकूच जाय, ह्या प्रस्नात लक्ष घालचें म्हणून मायनिंग बेल्टांतले लोक ब्रेस्तारा राज्यपालाक मेळूंक गेल्ले। आपको कल पंचायत का रिप्रेजेंटेशन मिला था माइनिंग के बारे में, हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर माइनिंग इशू? वो अपनी दिक्कतें बता रहे थे, जो बेरोज़गारी है, लोग आउट ऑफ जॉब चले गए हैं, कठिनाई हो रही है, लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो सही भी हैं। काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी लोग डिपेंडेंट थे माइनिंग पे उसका जिक्र कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आपके चीफ मिनिस्टर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में भी ये मामला है और वो पॉलिटिकली भी जो कर सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज अटेम्प्ट्स एंड आई एम ऑल्सो देयर टू सपोर्ट हिम। कोर्ट में केस आ रहा है 18 तारीख को, कोई पॉजिटिव चांसेस दिखाई दे? देखिए, कोर्ट के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं बोल सकता हूँ, पर हमारा जो स्टैंड है गोवा गवर्नमेंट का वो वैलिड है और हो सकता है कि कोर्ट की समझ में आए। आपको क्या लगता है, हाउ अर्जेंटली गोवा नीड्स माइनिंग टू रिज्यूम? सर्टेनली माइनिंग से आपके यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेवेन्यू, गोवा के पास बहुत रेवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं हैं। माइनिंग वाज द मेजर थिंग, उसके जाने के बाद डेवलपमेंट ढीला हुआ है, तो गोवा के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है माइनिंग रिज्यूम होना। कल के डेलीगेशन ने ये भी बताया कि मेंटल हेल्थ के बारे में, पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाती थी, अभी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर पड़ रहा है। बट उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये किसी न किसी तरीके से आपकी सरकार करा लेगी, या तो कोर्ट से या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन से। ये वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी, मैं भी, केंद्र सरकार में, कि किसी तरह लेजिस्लेटिव एक्शन से भी इसको रिवाइव करें। दोनों ऑप्शंस पर सर, कल जो डेलीगेशन मिला था उनका आपके पास डिमांड क्या था और आपने क्या एक्सप्लेन किया, बेसिकली क्या मांगने हैं? मेरे वो तो बेसिकली बताने आए थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारे बताने से पहले इस राय का हूँ कि ये होना चाहिए, एंड आई एम इन लूप विद चीफ मिनिस्टर। वो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई एम देयर टू हेल्प हिम। गोवा को अगर माइनिंग शुरू करने में मदद करनी है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, लीगल ऑप्शन या? अब वो बेस्ट का नहीं कहा, अच्छा है लीगल से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो फिर लेजिस्लेटिव रास्ते से करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लीगल हो जाए तो, चूँकि लीगली रुका था तो लीगली चालू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी सर, आपको एक मई महीने में गोवा फाउंडेशन के भी क्लाउड एडवाइस मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि कॉपरेशन सेटअप करके करना चाहिए। उनका कोर्ट में भी कहना है कि गोवा में लेजिटिमेट माइनिंग शुरू होना चाहिए। बाद में गोवा हाई कोर्ट में उनका पिटीशन गया कि गोवा में टाइगर रिजर्व होना चाहिए, तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक बार टाइगर रिजर्व हो जाते तो माइनिंग एक्टिविटी कोई चालू नहीं हो सकती।
तो आपके पास भी वो पिटिशन लेके आए थे आपको, और उसी गोवा फाउंडेशन की वजह से पूरा इशू ये ऐसा हुआ है। मैं गोवा फाउंडेशन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, हमको एनवायरनमेंट भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। उतनी दूर तक चाहिए जिससे लोगों का रोज़गार और उसकी रोजी रोटी और ज़िंदगी सफ़र ना करती हो, तो उनको बैलेंस करना चाहिए अपने इस काम में। पर्यावरणाचेर वचत थंय एक्टिविजम करपी NGO गोवा फाउंडेशन आनी क्लॉड म्हादयचेर वग्गी कित्याक? म्हादयचेर ताच्या रानां जिवावळीचें प्रेम खंय हाडटा? हो NGO पर्यावरण प्रेमी म्हणचे परस अर्थवेवस्थेचो घट्टणकारी म्हूण मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या पुतीचो निश्कर्श. कोविडाच्या महामारीत गोंयाक साल्वार केल्यार खंय मायनिंगानूच. मायनिंग वाठारांतल्यो पंचायती मायनिंग बेगीन सुरू करचें म्हूण मागतात. म्हादय सारखे आज म्हादय जी डायवर्ट जाता ती रिवर गोंयचें जीवनदायिनी जेका म्हणटात ती रिवर, तेजेर क्लाउड आल्वारीस कांयच उलयना. म्हाका इतलेंच दिसता की ताणें ह्या इश्यूचेर उलोवचें. खरेंच ज्या जाग्यार पब्लीक चड हें आसात आनी बाकीचे कोण एफेक्ट जायनात, एंटी एफेक्ट जायना. जशें आतां मायनिंगान तो म्हणटा की हें आसा एनवायरमेंट आसा ताका लागून एफेक्ट जाता, तो इश्यू काबार जाला. पूण हांगा अनएम्प्लॉयमेंट तांचे गेल्ले आसात, हांगा इंडस्ट्री बंद जावन अनएम्प्लॉयमेंट चड जाल्लें आसा. आनी ते जर खंय तरी एम्प्लॉयमेंट वाडयतलो जाय जाल्यार ह्या इंडस्ट्रीची ह्या प्रोजेक्टाची गरज आसा गोंयांत. आनी ताणें लक्ष जर घालपाक जाय ह्या प्रोजेक्ट ज्या जाग्यार खरेंच आमचे स्टेटीचे इंट्रस्ट आसा थंय घालपाक जाय. अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक ती घालपाक जायना आजच्या कंडिशनांत. कोवीड जाल्या नंतर आज गोंयची इकॉनॉमी डेलड्रॉम आसा आनी ह्या इकॉनॉमी जर वयर सरपाक जाय, गोंयांक जर खंय तरी गोंयाचें पयलीं सारकें फ्लरीश स्टेट आशिल्ली ती जर जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी हें ऑब्जेक्शन जे बारीक बारीक पॉयंटाचेर ऑब्जेक्शन तें खंय तरी बंद जावपाक जाय. स्वताक पर्यावरणवादी म्हणपी लोकांनी एकूय केन्ना झाड लायिल्लें ना. मायनिंग वाठारांतल्या लोकांनीच सैम राखला. गोंयांत बेगोबेग मायनिंग सुरू जावप सामकें गरजेचें म्हूण मायनिंग वाठारांतले पंच सरपंचांची मागणी. कारण लोक खूब डिप्रेशनान आसा, तेका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां की ह्या आमकां आतां तरी तुमी न्याय दिवचो आनी येता त्या सिजनान आमचें मायनिंग बरे भशेन चालू जावचें. आनी हांव सगळ्यात पयलीं जो क्लाउड आल्वारीस आसा तो जे इनकम सोर्सीस जी आमची मायनिंग आसा, जे डिपेंडंट पीपल आसा तेंचे चिंतना, ते स्वताचे कितें तरी चिंतता आनी ते जे आतां येते व्हडले सुप्रीम कोर्टान वयता, आमचेर केसी घालता, आमचे जे मायनिंग डिपेंडंट आसा जावं हेचेर मायनिंगेचेर केसी घालता. ते पयशे ते खंयच्यान हाडटा आनी ईडीन जे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आसा तेणी ताजी चवकशी करची अशें हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मुद्दाम मागता. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार की आमच्या सायडीक दुसरो आनी पर्यायूय ना की जे डायवर्ट जावन मायनिंगेंतले डायवर्ट जावन आनी खंयचे तरी टुरिजम बिजनसान वयतले, अशी परिस्थिती आमच्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मायनिंग बंदीन बार्जवाल्यांक सापूच मार बसला. चडश्यो बाटजी स्क्रॅप, साठेक रिपेराक, आदींच रिणाक बुडिल्ल्यान बँको रिणां पातयनात. सरकारा कडेन गेल्यार सरकार EDC कडेन बोट दाखयता. EDC बार्जी रिपेर करूंक रिणां दिना. करपाचें कितें काय म्हूण बार्जवाल्यांचो प्रस्न. मायनिंग एकदांचें सुरू करून जाळवणदारांक हुस्का मेकळे करचे म्हूण गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. So some of the barges we started rotation among us, and that we started sharing the cargo amongst us, and we were operating the barges. But in the bargain, many of them had to even borrow to repair the barges. So somehow that time they borrowed the money and repaired the barges. But in 2018, when the last order was passed in February, March onwards, 15 March onwards, they stopped the mining totally. तेन्नाच्यान जाल्यार आतां ते पयशे कोणें फारीक करूं ना अजून रिपेराचे. सो आतां जेन्ना आमकां बाज रिपेर करपाक जाय आयज जाल्यार ते क्रेडीट दिवपाक तयार ना आनी कोण लोन बी दिवपाक तयार ना. सो वी अप्रोच द गव्हर्मेंट सेड यू गो टू EDC. So we went to EDC. EDC has told us that no, for repair of the barges we will not give loans because they are not sure कि mining start जातलें काय ना. आतां we were thinking first case was in 18 February 20, मागीर 21 April केस आशिल्ली. Now that has gone to now August, July, मागीर जुलयान ती क्लब को आतां 18th August. आतां आमी रावतात एकट्याने out of now today 50 barges are there, 30 barges are gone outside for Goa for operation. पण जे 50 barges आतां रिपेर करपाच्यो आनी 10 धाकट्यो 30 barges आसा. बट फॉर दॅट अजून कोणी रिपेराक हात घालूं ना कित्याक पीपल हॅव लॉस्ट फेथ.
की बाबा आम्ही जर पैसे घातले परत कोणा कडल्यान घेतले आणि पैसे घातले जाल्यार मायनिंग स्टार्ट जातले काय ना. अँड पीपल डोंट नो वॉट इज टू बी डन. निदर वी कॅन सेल द बाज and neither we can sell the barge and invest in some business. Some people are at such a age, 60 years or some people, if they all their life they have spent in this business. आता जर म्हाका जर कितें स्कीम मेळोवन जर हांव जायना जाल्यार हांव काबार. कारण म्हाजे जे कितें हांवें जे कितें एसेट तयार केल्ले, एक एसेट फ्री करून लोन दिता आसतना कोलेटर सेक्युरिटी म्हणून सगळे हांवें बँके कडेन दिल्ले आसा. सगळे बँके कडेन. सो टुमारो समथींग गोज रॉंग, म्हजी परिस्थिती तीच. तशें जायते एग्जाम अशें घडलेले आहा. अशें घडलेलें आसा आमचे. आनी थोडेशे बार्ज ओनर मरून गेले आमचे अशें करून. स्ट्रेस करून गेले न्ही. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन वेरियस ऑर्गनायजेशन, बार्ज ओनरा कडल्यान म्हण, चेंबर ऑफ कॉमर्स कडल्यान म्हण, CII कडल्यान म्हण, GMPF फंडा कडल्यान म्हण आनी अन्य खंयच्या फंडा कडल्यान म्हण भरपूर अशें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. हांगाच न्ही तर दिल्ली पर्यंत सगळें पावयल्लें आसा. अँड हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्रेझेंट हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्टिक्युलरली इज फ्रॉम मायनिंग बेल्ट. आनी म्हाका तेची कार्यपद्दतीची जाण आसा. म्हाका दिसता द वे तो मुखार व्हरता त्या पद्दतीन तांणी हे मुखार व्हरपाक जाय. आनी कितले जरी NGO आयले तरी एक सगळे जे डिपेंडेड लोक आसात पळय तांची एक बैठक आपोवपाची आणि त्या बैठकीत ठरवपाचे मायनिंगामुळे इतली गोंयची आर्थीक परिस्थिती सकल गेल्ली आसा ती वयर सरूंक शकता. कोविड बळींचेर कंट्रोल दवरूंक कोमॉर्बिड क्रिटिकल दुयेंतींचेर GMCत उपचार करपाचें आरोग्य खात्यान थारायलां. वॉर्ड नंबर 145, 146, 147 क्रिटिकल पॉझिटिव्हांचेर उपचार जातले. तांकां ESI कोविड हॉस्पिटलांत धाडचे ना. ऑपरेशन जातकीच तांचेर देखरेखीक स्किन वॉर्ड वापरतले. थंय 30 खाटींची वेवस्था केल्या. मजगतीं कोरोना बाधित आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो. Is now that there were cases which were coming across, which were very complicated cases and which were actually requiring total under supervision of super specialists. As a result of which, one ward already of skin of about 30 beds we have converted to a post-surgery for positive patients of after surgery to utilize that ward of about 30 beds. So the skin department, that ward is being converted totally for basically for post-op in Goa Medical College, and they'll be treated there. As far as the old wards were concerned of 115 and 113 are being reverted back to medicine for normal patients. We are now keeping a separate ward which will have all ICU, which will have ventilators and all those facilities. That is ward number 146, 147 and 145. 145, 146, 147. All the critical, extremely critical patients that are there will not be shifted from Goa Medical College to the ESI hospital, but will be given treatment under the supervision, as the Dean has come forward to say that this will be better handled as far as Goa Medical College is concerned, taking into care the precaution and every aspect, because it's got a separate entry and everything, so that it doesn't mix up with the non-COVID patients, so that there's safety measures are put in place. And also patients of ESI that are highly critical will be shifted to this ward of between 145, 146 and 147, so that our interventionists and everybody will monitor, and our super specialists that are monitor, so that the deaths that occur due to comorbidity is reduced. Our whole effort is to see that the comorbid situation of the patient is reduced, and we do not say that the death was due to comorbidity, but generally what doctor has well explained. But we need to act, and we need to see how best we are able to deal with the situation in order to save the lives of every patient that is there in the hospital. होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतल्यांक शेजारी पाजाऱ्यांनी बहिष्कृत करून पिडचे न्ही म्हूण हावजिंग सोसायटी कॉलनीवाल्यांक उलो. कडक आमी एक मेसेज धाडूंक सोदता सगळ्या सोसायटीक आनी सगळ्या कॉलनीक, तुमी लोकांक स्टिगमेटायज करूं नाकात, आनी तुमचे कडेन कसलोच अधिकार ना सरकाराचे डिसिजनाचे वयर डिसिजन घेवपाक. सरकाराचे डिसिजन फायनल, द गव्हर्मेंट डिसिजन इज फायनल अँड इज बायंडींग ऑन एवरी सिटीजन, एवरी सोसायटी अँड एवरी पर्सन. दीस इज बीन गिवन अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट. हे कितें नोटिफाय करूंक जाय डिसिजन्स, हे सगळे डिसिजन नोटिफाय केल्ले आसा आनी कोणाक अधिकार आमी दिवंक ना. इतले मजगती 2 दिसां फाटीं कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण कळिल्ल्या आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो. भाऊन होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतिल्लो.
मात जोर आयिल्ल्यान ताका खंय हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. गोंयांत कोरोना बाधितांचो आंकडो 11,000 तेंकलो. एक्टिव्ह पेशंट 3,500 वयर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशाच्या अपमानाच्या प्रकरणात ज्येष्ठ ॲक्टिव्हिस्ट आदवोगाद प्रशांत भूषण दोशी ताची सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेचो अपमान करपी 2 ट्वीट व्हायरल जाल्ली. तातूंत सरन्यायाधीश बोबडेचे हार्ले डेव्हिडसनावेल्या फोटवाचेर ट्विटूय आसा. कोर्टाक तें खटकलें. दोशी भूषणाक ख्यास्त 20 ऑगस्टाक थारतली. गोंयच्या मायनिंग केशींत प्रशांत भूषण गोवा फावंडेशनाचो आदवोगाद. सिनियर आदवोगाद आणि ॲक्टिव्हिस्ट प्रशांत भूषणाक सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशाचो आणि न्यायपालिकेचो अपमान करप म्हारग पडले. प्रशांत भूषणान सरन्यायाधीश S.A. बोबडेच्या एका फोटवा वयल्यान हरकत घेवपी वक्तव्यां केल्ली. ह्या फोटवान सरन्यायाधीश एक स्पोर्ट्स बायकाचेर बशिल्लो. ती स्टँडार आशिल्ली. मात प्रशांत भूषणान सरन्यायाधीशाक हेल्मेट वापरूंक ना म्हूण गिन्यान दिवपी ट्वीट केलो. त्या शिवाय आदवोगाद प्रशांत भूषणान भारताच्या न्यायपालिकेचो अपमान करपी आनीक एक ट्वीट केल्लो. तातूंत ताणें देशांत आपातकाल नासतना लोकशाही सोंपोवप चल्ला तातूंत सुप्रीम कोर्टाची भुमिका आनी निमण्या 4 सरन्यायाधीशांची भुमिका म्हत्वाची अशा आशयाचो ट्वीट करून भूषण फसलो. दोनूय ट्विटांची कोर्टान दखल घेतली. शुक्रारा जाल्ल्या निमण्या आर्ग्युमेंटा उपरांत कोर्टाच्या निकालात प्रशांत भूषणाक दोशी थारायलो. आतां 20 ऑगस्टाक ताका कितली ख्यास्त दिवप हाचेर सुनावणी जातली. चडांत चड प्रशांत भूषण 6 म्हयने कादयेंत उरूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. अंदू चवथ घरचे घर करात. भोंव फिरूं नाकात. कोरोनाच्या अरिश्टांत नेम पाळात. जाणट्यांक सांबाळात म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो उलो. तो खंय स्वता माघांत चवथ पुजतलो. पणजे पालिकेन गणेश विसर्जना विशीं गणेश मंडळांची बसका घेतली. सांजे 5 ते राती 10 मेरेन विसर्जन. लोकांनी गणपती पावंक येतना गर्दी करपाची ना. विसर्जनाक एका गणपती बरोबर दोगूच. Because this is definitely not a time for celebration. शिगमो जेन्ना आसतालो तेन्ना बी हांवें तेच व्यू दिल्ले. जेन्ना गणेश चतुर्थी आयज बी हांव तेच व्यू तुमकां सांगता की सिरियसली घेवपाची गरज आहा. लोकांनी मातशी काळजी घेवपाची गरज आहा. लोकांच्या घरान आई वडील आसता जे सिनियर आसता कोण हेवटेन तेवटेन भोंवपाची गरज ना. तुमी तुमच्या घरान रावन तुमचो फेस्टिवल साजरो करपाक कांय हरकत ना. पूण एक ल्हान लेवलाचेर ते साजरो कर. पुजा करा, देव हाडा. आनी मेन म्हणजे कित्याक की हांवें म्हाज्या फॅमिलीक सजेस्ट केल्या की आई वडिलांक सजेस्ट केल्या की कारण आमचो गणेश चतुर्थी सांखळे जाता की आमी ते फुडले फेब्रुवारीन मुहूर्त आसता तेन्ना केल्यार हरकत ना. कारण कोण खंयच्यान येता, कोण कोणाक मेळून येता. केन्ना केन्ना कांय लोक, आय मस्ट टेल यू दीस, समटायम्स सम पीपल कम इन कॉन्टॅक्ट इन स्पायट ऑफ नोन दे हॅव कम इन कॉन्टॅक्ट, दे अवॉयड टेस्टिंग. एज अ रिजल्ट दे मूव फ्रीली. And that is whose responsibility now? That is social responsibility. I must have responsibility. If I have come in contact with somebody, I need to get myself tested. It's a responsibility of mine. But then it's a personal choice. But one thing is, kindly take it more seriously, and SOPs laid by the government should be strictly followed. म्हणजे जितके सार्वजनिक गणपती आसात, देवळाचे मंडळ आसा, वाड्यावयले आमचे देवळाचे कमिटीचे अध्यक्ष, मळ्यांतले बाटल्यान चितोळ्यान हे सगळ्यांक आमी आज आपयले. पुलीस आपयले, फायर ब्रिगेड सगळे डिपार्टमेंट आशिल्ले. त्या प्रमाणे अशें ठरलां की 5 ते 10 पर्यंत हो टायमींग दिला. पॉयंट जे आसा तेतून आमी एडिशनल पॉयंट म्हणटा तो एक फूटब्रीज आसा पळय आमच्या हेज्या मेन ब्रिगेडीच्या ऑपोजीट वचपाक, थंय एक पॉयंट. मागीर सांता मोनिका जेटी, सद्या ती जेटी बंद आसा, थंय एक. मागीर कॅसिनो रावता पळय ती जेटी आसा पळय ही एक. ही 3 एडिशनल जेटी आमकां लोकांक दिवंक मेळटा गणपती पावोवपाक फ्रिली. गणपती पावयता आसतना दोगूच जाण येवपाची ही आमची स्ट्रिक्टली हें आसा.
एकामेकागेर आरती करपाक वयचे न्ही, फॅमिली भितरूच आरती करची. पणजे तोंकार अपहरणाचे केशींत गँगस्टर झॅनिटोन अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे सेशन्स कोर्टांत अर्ज केला. सध्या तो सांताक्रूज हल्लो आनी खुनाचे यत्नाचे केशींत पुलीस कस्टडींत पडला. सांताक्रूज शूटआउट खुनाचे यत्नाचे प्रकरणात तो पुलिसांक शरण आयला. ते खेरीज जुनांत झॅनिटो आड पणजे पुलिसां कडेन अपहरणाची केस जाल्ली. अपहरणांत खंय झॅनिटोचो हात आसा. एका मंत्रिमंडळाचे बसकेंत सरकार 45,000 स्क्वेअर मीटर जमीन देवस्थानाक दिवंक शकता जाल्यार 70च्या लोकांचे जमनीचो मालकी हक्काचो प्रस्न धपक्याक कित्याक सोडूंक शकना काय म्हूण वाळपय काँग्रेसीचो प्रस्न. गुळेली येता ते IIT प्रकल्पांत वाळपयच्या आमदाराचो खंय इंतिरेस घुसपला. तेतून तुमकां फायदो ना. आमचे प्रश्न जमनीचे जर प्रश्न सॉल्व केले जाल्यार म्हणून तो तुमी जमनीचो विशयच घेनात ती म्हणून हे IIT सारखे प्रकल्प हाडटात कित्याक तेतून तुमकां फायदो आसा. आमकां जमनी दिल्यार तुमकां काय फायदो ना म्हणून तुमी ती फायली घेनात. पूण गोरगरीब जनतेक जर वेवस्थीत निर्भीडपणे जर काम करूंक जाय आनी ती सुखान जर जगोंक जाय अशें जर गोवोरमेंटाक दिसता आनी गोवोरमेंटाचेर जर विश्वास सरकाराचेर जर आमचो गोरगरिबांचो विश्वास उरंक जाय जाल्यार पयलो प्रश्न आमच्या 70च्या जमनीचो करपाचो भुमिपुत्रांचो. म्हणून हांव म्हणटा की मंत्रिमंडळ बैठकीन जर तुमचो 45,000 स्क्वेअर मीटर जमीन देवस्थानाच्या नांवार जावं येता असो जर निर्णय जाता, जर तुमकां अशें शक्य आसा जाल्यार तुमी ताबडतोब निर्णय घेवचो मंत्रिमंडळ बैठकीन. ज्यो 70च्यो जमनी आसा, कुमेरी सारको आसात, परत रेव्हेन्यू जमनी आसात, त्यो ताबडतोब आमच्या भुमिपुत्राच्या नांवार करून दिवच्यो. तिळारी धरण बांदीत सावन थंयचो गाळ काडिल्लो ना. एप्रील मायांत काडात म्हूण थंयचे वेवस्थापना कडेन आपूण उलयतलो. मात सुद्दां उटंगार मारल्यार धरण भरता आनी उदक सोडलें काय शिमेवेल्या गांवांनी हुंवार मारता. दिवचलेचो आमदार पाटणेकार उलयलो. साळांतल्या शेतकारांची वासपूस करूंक शेतकी मंत्री बाबू दिवचले गेल्लो. शेतकारांक अजून फाटली लुकसाण भरपाय सारकी मेळिल्ली ना. एक विचार कसो आसा की आनी धरणाक खूब वर्सां जाली कळ्ळें. ते बांदलेल्या पर्यंत आयज पर्यंत तिळारी जो डॅम जो आसा थंय अजून डिसिल्टिंग करूंक ना. कळ्ळें न्ही. आतां ते सिल्टिंग येयलें. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे लेवल वाडली सिल्टिंगाची. ऑटोमॅटीक कशें जालें उदीक भायर पडपाक लागलें जास्त पावस पडल्या कारणान. आमचो विचार आसा, अरू विचार केला की तिळारी कॉर्पोरेशनाक महाराष्ट्राच्या विभागाक तांकां सांगचें बाबा तुमी एप्रील मे म्हयन्यात डिसिल्टिंग करपाचो तुम्ही प्रयत्न करा. त्या प्रमाणे आमचें संकट कमी जातलें. फाटल्यान ते पयशे आमी दिवप जातले. मागीर जे कोणाचे शेतकरी आधार निधींतल्यान दिवपाचे उरलेले ते काही जाणांचे मागीर कृषी कार्ड ना. कृषी कार्ड नासल्या कारणांनी त्या स्किमी भितर तांकां दिवप जालें. पूण काही प्रमाणात ते कोणाचे उरले तांचे खातीर सुद्दां आमी वेगळे आतां कितें तरतूद करपाचो असो विचार केल्लो आसा. ह्या वर्सा तांकां दोन्ही मेळटले दोन्ही भागांक न्ही. कायद्यान कृषी ती शेतकरी आधार निधीक ती स्किमी अंडर कृषी कार्ड ना जाल्यार ते पयशे मेळप जायना. म्हणून तरी देखून एक परत आमी एक हे करून सीएमा कडेन डिस्कस करून समजा कृषी शेतकरी आधार निधींतल्यान जर दिवपाक मेळना जाल्यार सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी तो लुकसाण जाली ती जर गेल्ल्या वर्सा भाशेन जर दी जाल्यार थोडी रिलीफ मेळटली न्ही. तोच आमी एक करून आमी सीएमा कडेन डिस्कस करून आतां सुटी करचो. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries, we bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions, no internet required, all in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.